सोनसडा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पातल्या कोयराचेर प्रक्रिया साचिल्लो कोयर आणि मॉन्सून काळात येवपी अडचणी हाचेर चर्चा करपाक सोमारा पणजे जीएसटी भवनाच्या परिशद सभाघरांत उच्चाधिकार समितीची बसका जाली। गार्बेज डंप सायटीचेर 15 टीडीपी बायो मिथेनेशन प्लांट स्थापन करपाचो निर्णय ह्या वेळार समितीन घेतलो। तशेंच 12 म्हयन्यां भितर प्लांट स्थापन करपाचो निर्णय ह्या वेळार जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सध्या साळगांवांत 10 टन कोयराचेर प्रक्रिया जाता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। सोनसडा कोयर यार्डात घनकोयर व्यवस्थापन महामंडळा वतीन बांदप, वापरप आणि स्थलांतरीत करप ह्या धर्तीचेर प्रकल्प उबारपाक प्रस्ताव आयला। त्या प्रस्तावाचेरूय ह्या बसकेत चर्चा जाली। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे सयत आमदार विजय सरदेसाय, अलेक्स रेजिनाल्ड, नगराध्यक्ष शिरोडकर, मुख्य सचिव पुनीत गोयल हे बसकेक हाजीर आशिल्ले। एज डिस्कस म्हणजे हायकोर्टान हे मॅटर फॉलोअप करता आणि हायकोर्टान ताजी नेक्स्ट डेटूय बी केन्ना तरी जुलय म्हयन्यान आसा। पण त्याच्या खातीर हायकोर्टान जी सगळी इन्स्ट्रक्शन्स आमकां जी दिल्ली म्हणजे एक्सेप्ट दॅट सेटिंग ऑफ दॅट प्लांट ते सोडून सगळी थोडीशी डेट पोस्टपोन जाल्या। कारण म्हणजे आमी मे म्हयन्यान कंप्लीट करपाक जाय आसलें ते आमी 30 जून पर्यंत ही सगळी कंडिशन जी हायकोर्टान घालून दिल्ली, लिचॅट टँक फॉर्म करप, थंयसरली शेड बांदून दिवप, थंयसरलो रोड कन्स्ट्रक्ट करप, त्याच बरोबर आमकां रिटेनिंग वॉल बांदप, हे सगळें आमची मडगांवची म्युन्सिपालिटी ही कंटिन्युअसली करता। मडगांवचे आमदार बाप दिगंबर कामत आणि बाप आमचे कावन्सील दामू हे सगळे जाण फॉलोअप करून ते करून घेता। विजयान म्हटल्या त्या प्रमाणे थोडी कामां केली, थोडी उरल्या, ना म्हणना, थोडी उरलेली आसा। आणि भितरलो खास करून आमकां थंयसरलो 15 टीपीडी प्लांट जो सेटअप करपाक जाय आसलो, मेन कंडिशन हाय पॉवर कमिटीचे ते आशिल्ले, ते उरलेले। बट ताच्या खातीर आमी आयच्या हितून डिसिजन घेतला की मडगांव म्युन्सिपालिटी प्लांट सेटअप करपा खातीर आमची टॅक्निकल गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ही टॅक्निकल बॉडी आसा, ती तांकां टॅक्निकली एडवायज आयज पर्यंत करीत आशिल्ले। तांच्याच कडेन पयशे डेपॉझीट करप आणि तांच्यांनीच तो टेंडर काडप आणि फर्स्ट फेजींतलो 15 टीपीडी प्लांट जो आसा पळय हो कन्स्ट्रक्शनाक घेवप थंयसर, जेणे करून इन फ्युचर म्हणजे आतां जरी आमी भितरलो 10 टन जो आसा पळय वेस्ट हो आमी सालिगांव व्हरता, थंयसरलो आमी स्मॉल प्लांट 5 टन वेस्ट ट्रीट करपा खातीर एक प्लांट थंयसर ऑलरेडी घातला आणि उरलेले 10 चो प्रॉब्लेम थंयसर सद्या आसाच आसा, आमी ना म्हणना। पूण हो सगळो ट्रीट तो सुद्दां जो आसा तो आमी ट्रीट करपाची